गोंयांत 30 वर्सां परस चड वर्सां जावन गेल्ल्या सरकारी आनी खाजगी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचो असो थाराव आमदार दाजी साळकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत आदले इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावन फुडें कितें करतले हाचो विचार करचो अशी मागणी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्ली. आज आमी पळयतात की सगळ्या गोंयभरांत आज इतल्यो बिल्डिंग्स पोन्न्यो जाल्ल्यो आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट बी तशें कांयच ना. म्हणजे आज आमी म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयतलो जाल्यार 3 बिल्डिंग्यो अश्यो तरेन आसात की त्यो कॉलॅप्स केन्नाय जावंक शकता. पूण तातूंत भितर एक तर अजून लोक रावता आनी तांचेय लिफ्ट म्हणजे लायफाक धोका आसा आनी सकयल चलपी लोकांक जे आसा पब्लीक जनरल पब्लीक आसा तांकांय धोका आसा. म्हणून हांवें म्हजी एक मागणी सरकारा कडेन की हांचे सगळ्यांचे जे 30 वर्सां वयर बिल्डिंग्यो जाल्यो तांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाजाल्यार तांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हे PWDन करचें. हावसा मुखार आसा अत्यंत बरें रेजोल्युशन. पूण हे PWD कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन हाजेर सोल्युशन काडपाक जावपाना. म्हजी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की हातूंत खुबशे निटिग्रिटीज इनवॉल्व आसा. म्हणजे बिल्डींग समज पडली, भाटकार म्हणटा बिल्डींग पडली जाल्यार पिढ गेली म्हूण कोण भाड्यार रावताले ते मेकळे, आपूण नवी बिल्डींग बांदतलो. तर अशे तरेतरेचे प्रश्न आसा. आनी ताका लागून म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताणें स्टडी करून एक लॉ, एक ऑथॉरिटी क्रिएट करची. आनी अशें हातूंत समज रिकन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार ताजे खातीर कितें करपाक जाय सो दॅट पीपल हू आर रिजायडींग इन द बिल्डींग दे आर ऑल्सो एकोमोडेटेड. माथानी साल्दाना दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय, रवींद्र भवन मडगांव, ओल्ड GMCची बिल्डिंग, कंपाल लागसार आशिल्ले मेकॅनिक्स पॅलेस आनी बाल भवनाची स्लगज इमारत, जुंता हाऊस पणजी, सरकारी शाळेच्यो इमारती, मागीर जुने हॉस्पिटल तशेंच मडगांवतले नागरी भलायकी केंद्र, रायबंदर वाठारांतले जुनी GMCची इमारत धोकादायक स्थितीत आसा असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी केलो. जाल्यार ह्या थारावांत त्रुटी आसा देखून हो प्रस्ताव आमदार कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाय सारख्या हेर आमदारांनी अमान्य केलो. ओल्ड गोवा GMC बिल्डिंग, मार्किनेज पॅलेस कंपाल, बाल भवनाचे जे एनेक्स बिल्डिंग हा कंपाल, जायते गव्हर्मेंटाचे इस्ला बिल्डिंग, हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव, ओल्ड GMC बिल्डिंग, हे गोवा लोकायुक्ताचे बिल्डिंग सद्या हे PWDन सांगलां की दे आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. हेजेर सरकाराक म्हाका दिसता दांत नाय कांय करपाक. 4 वर्सां घेवन 5-6 वर्सां घेवन न्हिदले आनी आमी लोकांक आनी कोतले स्पिकर सर. Audit government buildings. Why do this work for the private persons if there are tenants who will pay? Sometimes the landlord is getting rent of 25 rupees, 50 rupees. Who will pay for this audit? So I think that this resolution will not be good. It will be costing the exchequer. आमचे पयशे वयतले थिंगा तेंगे ऑडिट करपाक. येस स्पीकर सर, हाजे खातीर कितें जाय म्हणटा तें अशें की पयलीं नागरिकांक अवेअर करपाक जाय की बाबा हो असो असो कायदो आसा, पास करूंक जाय कायदो आनी नागरिकांक अवेअर करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार डेटाबेस जाय, सेंट्रल डेटाबेस म्हणटकर गव्हर्मेंटाक कळटा की बाबा ऑडिट करपाची खंयची बिल्डींग आयल्या, आतां ताजे दीस भरल्या म्हणून. एम्पॅनल करपाक जाय रिप्युटेड इंजिनियरांक जे ऑडिट करूंक शकता. PWD, TCP, कलेक्टरेट आनी लोकल बॉडीज हांकां बरोबर ऑडिट एक्युरेट जाता म्हणून काम करूंक जाय. आदले सगळे इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट जातले आनी धोकादायक इमारती बेगोबेग मातये भरवण करून नवीन इमारती बांदतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. फुडल्या विधानसभेत स्ट्रक्चर ऑडिट करपाचे बिल हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. जुंताव तांकां लेटर कॉरस्पॉन्डन्स सुरवात केला तांकां भायर काडपाक. आतां गेली 50 वर्सां तो म्हणटा असो इतकी लिटिगेशन सुरवात जाल्ल्या ते जो पर्यंत भायर सरना बट ती बिल्डींग आमी घेता. सोशल वेलफेराची बिल्डींग आमी ऑलमोस्ट शिफ्ट करपाक डिसिजन घेतलें. नवीन बिल्डिंगेक जागो दिलो तांकां. शिफ्टींग सुरू आहा, ती शिफ्टींग घेतली काय ती बिल्डींग हेरिटेज बिल्डींग आसा ती फक्त रिनोवेट करपाक मेळटा. ती बिल्डींग आमी रिनोवेट करता. अश्यो ज्यो तूं 25 बिल्डिंगो म्हणटा पळय न्ही, ज्यो अनसेफ डिक्लेअर केल्या पळय न्हू, त्यो ज्यो आसा पळय न्ही आमी त्यो डेमोलिश करता, त्या जाग्याचेर नवीन बांदता. बट ह्या लेजिस्लेचरचो विचार करता आसतना आमकां ह्या रेजोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बिल इन फ्युचर आयदर ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा PWD कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हें बिल मूव करचें पडटलें. हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर AG आनी हांकां. आनी बिल जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हें इंट्रोड्यूस करता. तुजें रेजोल्युशन
म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.